गोंयांत येतात माननीय पंतप्रधान अमित शाहजी म्हणून राष्ट्रीय अध्यक्ष गोंयांत येतात तेन्ना लोकांक जे संमेलनाक मार्गदर्शन तांकां स्पिचीस कोण बरोवन दितात? आमचे कडेन आमी काय कोणाक तांकां मार्गदर्शन करपाक आमी तांकां स्पिची बरोवन दिनात ना संमेलन कार्यकर्त्यांक मार्गदर्शन करतना स्पिचीस कोण बरोवन दिता काय म्हणटा तांची आसता टीम आसता तांची पूण त्या दिसा तुमच्या राष्ट्रीय अध्यक्षान जे जे आरोप केले काँग्रेसीचेर आनी मॅनेज स्कॅमाचे ते मनीस तुमी आरोप केल्ले तुमच्याच पक्षाचे सगळे स्टेजीर बसलेले आशिल्ले ते तांकां बावड्यांक लज आशिल्ली. एक गजाल सांगता आयचे बजेटाचेर उलयतना तूं खंयच्यान खंय गेलो पण तरी पूण एक तुका कितें सांगता काही गजाली पळय आसता त्यो आमी बी चुकतात आमी चुकनात तर उलयतना केन्ना केन्ना स्लीप अप हें जाता पण तो कितें आसता आतां हातूंत भितर तेन्ना तसोच पक्क करून तो तितलोच पॉयंट धरप आसता तो बरो आसता कळ्ळें न्ही. ह्या हातूंत भितर तुका सांगता त्यांची आरोप केल्ल्याचे ताजे नंतरची ते आंकडो खंयच्यान खंय पर्यंत पावलो ते सगळें तुका खबर आसा आनी आतां ते केस खंय पावल्या आनी खंय तरी काबार जावपाक खंय पावले तेंय तुका खबर आसा त्यो करपाची यंत्रणाय वेगळ्यो आसा न्ही त्यो तूं सरळ म्हाका विचारतना हांव सरकाराचो घटक न्ही हांव पार्टी म्हणून उलयतां आनी जेन्ना पार्टी म्हणून जेन्ना काय उलयता तेन्ना हांव म्हाका म्हणजे ताळतंत्रान भितर म्हणजे चौकटीन लावनूच उलयतां. आतां तूं म्हणपाक लागल्यार तूं जर हांव खंयच्या तरी हाजेर आशिल्लो हातून आनी तूं सरकाराचो भाग मरे म्हणून तूं तातूंत भितर काय तुका सांगलें न्ही हांवें तें एक उत्तर दिलें की आयचे कडेन तूं कितें करता बरें चलता पळय न्ही बरें गोड आसता पळय न्ही तातूंत हातांनी मीठ घालता हांगा मीठ न्ही आयज काय बरें बजेट दिल्लें आसा ते लोकांक न्ही हांव तें म्हाका खबर ना तूं तांकां येतकीर मागीर ते विचारात कारण आमी कोणाक भाशणां बरोवन दिना आनी आमी कोणाक हय तें सांगलें मरे हांवें सांगलें न्ही परत एकदां काडून वाच ती परत एकदां काडून वाच आनी स्टार्टिंगांतल्यान सुरू केल्लें आसा माननीय नरेंद्र मोदीच्या कार्यकाळान काड आनी पळय आनी तो फुडें तेंय म्हटलें हांवें तो USP म्हणून की युनीक सेलिंग पॉयंट कारण आमचो माननीय नरेंद्र मोदीची आनी इतलें आसतना आमकां आमचें भाग्य होय शब्द यूज केला कळ्ळें न्ही हें सगळें काड आनी केंद्रीय मंत्रिमंडळान भितर तुमी कापस्ताद असले कोणाचेर आसून दाग हें म्हटलें तें पण आरोप आनी हें आसता पळय न्ही सगळ्यो वेगळ्यो गजाली आसता तुमकां उदोळच्यान तुमी म्हाका तें बेगीन बस म्हटलो तुमकां आतां 12 प्रेस आसा म्हटलें म्हणून तुमकां वचपाक जाय सगळ्यांक देव बरें